नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. भाजपा सहकार मळार फॅमिली राज करूंक सोदता काय कितें चल्ले चर्चा. जिखिल्ले मुळेचें गणित वरां भितर आरत्याचें परतें. उल्हास फळदेसायाक चेअरमॅन करपाच्यो हालचाली. पळयात रिपोर्ट. गोंयच्या मुस्लिम समाजान मनयले मोठ्या उमेदीन रमजान ईद. सक्काळ फुडें दर्गे आनी मशिदींनी जाल्यो प्रार्थना. एकामेकाक ईदाची परबी. नाका आशिल्ले SMS MMSांक लागून पोलीस सादू. शिक्षणा खातीर लागपी चडशीं संदर्भ पुस्तकां कोंकणींत हाडपाचो कोंकणी अकादमीचो हावेस. भुरग्यांनी मतां उक्तायतकच अकादमीचें उतर. आनी खेळा मळार गोंय बुद्धीबळ संघटनेन केली संविधानात दुरुस्ती. 12 तालुक्यांनी जातल्यो संघटना. तालुको प्रतिनिधी करतल्या राज्य संघटनेचे वेंचणुकेंत मतदान. लायफ मेंबरांक आतां मतदानाचो हक्क ना. खबरो विस्तारान. भाजपा सहकार मळार फॅमिली राज करूंक सोदता काय कितें अशी चर्चा सध्या चल्ल्या. गोंय राज्य सहकारी बँकेचेर मुळेचे पॅनल फळदेसायाच्या पॅनला आड 9-6 जिखले उपरांत कांय वरां भितर गणित आरत्याचें परतें जालें आनी मुळेन हातांतली सत्ता वगडायली. ह्या घडामोडीच्या फाटभुंयेर सध्या बँकेत राजकारण घुसता म्हणपाची चर्चा बँकेच्या मेंबरां मदीं चल्ल्या. सुभाषाचो भाव उल्हास फळदेसायाक चेअरमॅन करपाच्यो सध्या हालचाली चल्ल्यात. पळयात आयतारा सांजे उसरां जाल्ल्या घडामोडीचेर रिपोर्ट. आयतारा जाल्ल्या गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या वेंचणुकेन रामचंद्र मुळे पंगडान बहुमत मेळयलें. मात सत्ते मुखार मुळेचें कांयच चल्लें ना. तांच्या पंगडांतल्यान कांय संचालकांनी आमदार सुभाष फळदेसायच्या पंगडाक तेंको दिल्ल्यान 2 वरां भितर सगळे चिन्हच बदल्ले. मुळे पंगडाचेर 9 जाल्यार फळदेसाय पंगडाचे 6 संचालक वेंचून आयिल्ले. 16 वांगड्यांच्या मंडळाची वेंचणूक सकाळी 10 वरांचेर सुरू. वेंचणुकेक आशिल्ले सुमार 95% वांगडी. 3 वरांचेर वेंचणूक प्रक्रिया सोंपली. वेंचणूक अधिकारी HP जेमिनीन मतपेटयो बंद केल्यो. 4 वरांचेर मतां मेजपाक सुरवात. 5:30 मतां मेजून जाली. सांजे 4 वरांचेर मतदान सोंपल्या उपरांत मतां मेजपाचें काम रोखडेंच सुरू जालें. रामचंद्र मुळे, प्रभाकर गावस, दोतोर दत्ता भट, बाबुराव फट्टदेसाय, उमेश शिरोडकार, मोहनभाई तांडेल हे उमेदवार जैतिवंत जाले. रमेशभाई बामानिया आनी विद्या परब बिनविरोध वेंचून आयिल्ली. मुळे पंगडाचे 9 उमेदवार जैतिवंत जाले. हो आसलो मुळेचो जैतिवंत पंगड. आतां उल्हास फळदेसाय, आवेलीन मार्कुस सिल्वा, कृष्णा कुडणेकार, संजय सावंत देसाय, दत्तात्रय नायक आनी नारायण मांद्रेकार हे सुभाष फळदेसायच्या बँक बचाव पंगडाचे उमेदवार जैतिवंत जाले. प्रेमानंद चावडीकार हो अपक्ष उमेदवारूय जैतिवंत जाल्लो. मतां मेजपाचें काम सोंपल्या उपरांत चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन वेंचपा खातीर बसका जाली. मुळे पंगडाचे संचालक सामके खुशी आसले जाल्यार फळदेसाय पंगडाक सामकें टेन्शन आसलें. सुभाष फळदेसाय मदींच नाच जालो. चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन वेंचपा खातीर वेंचणूक अधिकारी HP जेमिनीन बसका आपयली. अध्यक्ष उपाध्यक्ष वेंचणूक. मुळे पॅनला मदीं चर्चा. भाजपा आमदार सुभाष फळदेसाय मदीं पडलो. सुभाषान फोन दिलो उमेश शिरोडकाराक. उमेश शिरोडकार फोनार उलयलो. मुळेच्या समर्थकांक भाजपा आमदाराची चाल कळ्ळी. आमदार फळदेसाय आनी मुळे समर्थकां मदीं वाद. बसका चलता थंय बोवाळ. सुभाष फळदेसाय पंगडांतले संचालक संजय देसायन चेअरमॅन जावचे अशी सुचोवणी करून रामचंद्र मुळेन गुगली घातली. संजयान कांयच प्रतिसाद दिवंक ना. भासाभास जाता म्हणल्यार आमसभेचो वेळ सोंपलो. आमसभा चालू जाली तेन्ना मुळे पंगडांतलो दोतोर दत्ता भट नाच जालो. मुळे पंगडांतले संचालक फोटो खातीर उबे रावले. तातूंत उमेश शिरोडकार आसलो. दत्ता भट खंय आसा हें आपणाक खबर ना अशें मुळेन सांगलें. दोतोर बोटबाय आमच्या पॅनलान निवडून येयल्लो. त्या पॅनल तो सद्या खंय तरी नाच. संचालक मंडळाची आमसभा सोंपली. मात मुळे बँकेंतल्यान भायर सरपाक तयार नासलो. रातची 8 जाली तरी मुळे बँकेतच बसून रावलो. पुलीस अटक करपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तो भायर येवपाक भितालो. निमणो ताका कोर्टांतल्यान अंतरीम जामीन मेळ्ळो
आणि मुळे भायर सरलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान रातच्या 9 प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. बँकेतल्यान नाच जाल्ले मुळे पंगडाचे दोतोर दत्ता भट आणि उमेश शिरोडकार हे दोगूय संचालक थंय आशिल्ले. सुभाष फळदेसायच्या पंगडा वांगडा हेवूय असले. मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिशद जाली. 9 जाण म्हजे कडेन आयल्या ते तुमच्या समोर आसा आनी आनीक 2 जाणांनी जे प्रत्यक्ष आयले की मागीर प्रेजेंट करता तुमच्या हे सगळे नाटक घडोवन हाडपी असले आमदार सुभाष फळदेसाय. निवडणूक हांवें हें केल्ली त्या खातीर हांवें म्हजी ताचे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालना. तो एक आमचो प्लॅन आशिल्लो, प्लॉट आशिल्लो. कारण ताजे अगेन्स्ट केलो जर जायत जाल्यार ताजे रिजल्ट वेगळे जाता आशिल्ले, आमकां जाय तशें जायनाशिल्लें. पूण तो आयज इलॅक्ट जाले त्या बरोबर म्हणजे प्लॅना प्रमाणे आयलो. उल्हास फळदेसाय बँकेचे संचालक म्हूण वेंचून आयल्यात. ते बँकेचे नवे चेअरमॅन जाव येता. बँकेसारख्या स्वायत्त संस्थांनी हस्तक्षेप करपाक सरकार सोदिना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटात. मात बँक वाचोवपा खातीर सुभाष फळदेसाय पंगडाक पुराय तेंको दितलो अशें ते म्हणटात. बँक वेंचणुकेन जें कितें घडलें तें शेअर होल्डर्सांक मान्य आसा काय कितें तें पळोवचें पडटलें. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. गोंयच्या मुस्लीम समाजान सोमारा रमजान ईद मनयलें. सक्काळ फुडें सगळे दर्गे आनी मशिदींनी प्रार्थना जाल्यो आनी एकामेकाक ईदाची परबी दिली. फाटले कांय दीस नाका आशिल्ले SMS आनी MMS पातळपाक लागिल्ल्यान हे फावट ईदाक पुलीस मातशे चड सादूर आशिल्ले. पवित्र म्हयन्याभराचो उपास ईदा दिसा सुट्टा. शीर खुर्मा आनी बिर्याणी ईदाचें खाशेलेपण. पळयात गोंयचें ईद. आज जो ईद का ईद उल फितर का दिन है, एक महीना होने के बाद जो आज ये खुशी का माहौल बना हुआ है, तो बड़ा ही शांति का माहौल बना हुआ है. और इसी के साथ जो आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और उसके साथ में जो है पूरे आलम के लिए, खास करके हिंदुस्तान के लिए, वतन की शांति के लिए दुआ की गई. और इसी के साथ साथ हमारे दुआ के मसले में तमाम लोगों को जो है जामिया मस्जिद की तरफ से ईद मुबारक. और हमारे हज कमेटी की तरफ से तमाम मुसलमानों को पूरे गोवा में, पूरे हिंदुस्तान में ईद की मुबारकबाद देता हूँ. आता घेऊ एक व्यावसायिक विजो.